बिरसा मुंडा की आम्ही म्हणतात की बिरसा मुंडा ही एक अक्षय व्यक्तिमत्व, ताका आम्ही भगवान बिरसा मुंडा म्हणतात. एक प्रेरणादायी अशें व्यक्तिमत्व. वो एक क्रांतिकारी आसा. म्हणजे 1875 तांचो जल्म जालो आणि ताच्या नंतर तांणी एक क्रांतीची ज्योत पेटयली परकीय सत्ते विरुद्ध. म्हणजे ब्रिटीश आमचेर राज्य करताले. ह्या ब्रिटिशांच्या विरोधा भितर पयले बंड हे ताणें परकीय सत्ते विरुद्ध केलें. एक आदिवासी भागांतलो एक झारखंडांतल्यान येवपी भुरगो मिशनरी हायस्कुलान भितर शिक्षण घेता आणि त्या शिक्षणाचेर आदाराचेर ताका आपली जागृती जाता आणि आपणे ह्या परकीय सत्ते विरोध रावपाक जायना म्हणून तो बंड करता. ब्रिटीश सरकार ताका काडून भितर उडयता. हो एक संघर्शमय अशें 25 वर्सांच्या जीवनक्रमान भितर एक तांणी इतिहास घडयलो आणि त्या इतिहासाक आयज आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन ताच्या ह्या इतिहासाची नोंद घेतली. हाचे पयलीं भगवान बिरसा मुंडाची याद कोणी केली ना. खरो स्वतंत्र सैनीक म्हणजे देशांतले पयले बंड जे परकीय सत्ते विरोध जाले ते आमचे भगवान बिरसा मुंडान केले आणि ताची पुनरावृत्ती म्हणजे ताचे जो आदर्श आसा तो युवकां भितर येवचो, ते प्रेरणास्थान युवकाचें जावचें ह्या खातीर आज आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीन हे अभियान सुरू केलें. संपूर्ण देशान भितर भगवान बिरसा मुंडाची जयंती साजरी करतात. म्हणूनच आयज येदे मोठ्या प्रमाणान सांग्या वेल्यान ही येदी व्हडली यात्रा जाता. ही यात्रेची सुरवात जाले आमचे पेडणेच्यान आणि आयज 4थ्या दिसाक ही यात्रा आसा ती सांग्यार पावल्ली आसा. सांगेचे सादारण ते 1,500 मोटरसायकल स्वार आयज त्यांच्या म्हणजे चैतन्यमय अशे तांचे संघर्शमय अशे क्रांतीवीराच्या ह्या त्यांच्या जयंती निमित्तान ही रॅली काडटात आणि हे जे व्यक्तिमत्व आसा सदांच प्रेरणा दिवपी आणि अन्याया विरोध झुंज दिवपी अशा व्यक्तिमत्वाचो हो आदर आसा. बिरसा मुंडाची 150वी जयंती आम्ही देशभर साजरी करता आणि तशीच आम्ही गोंयाकय साजरी करता. आणि त्या निमित्तान आम्ही जी रॅली आयोजन केल्ली पत्रादेवी ती काणकोण पर्यंत आसा. आज ताजो 4थो दीस. म्हाका दिसता फाटले 3 दीस जे आसा न्ही लोकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद आमकां दिल्लो आसा आणि तसोच प्रतिसाद आज सांगे मालात ते सांगे तालुक्यात जे आमचे वेलविशर आसात आमचे चिंतक आसात आणि ताणें भरपूर प्रतिसाद दिला आसा. आज विशेष करून जे आसा न्ही तरुण भुरगे आशिल्ले, प्रौढ आशिल्ले आणि तशेंच महिला मोठ्या संख्येन म्हणजे जाचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद आमी पळयलो.
आणि ह्या मागचे एक भूमिका म्हणजे फाटली दिसा हांव गेले सादारणसो म्हयनेभर प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक जे प्रमुख आसात पंच सरपंच आमदार म्हाका हांचे बरोबर जावं गेल्लो की भगवान बिरसा मुंडा जेणे आपलें समर्पीत जीवन जें आसा न्ही समाजा खातीर देशा खातीर समर्पीत भावने व्यतीत केलें आनी ते शहीद जाले आनी तांचें जीवन जें आसा न्ही तें समाजा समोर लोकां समोर येवचें आनी आज जे समाजा समोर ज्यो समस्या आसा प्रश्न आसात आनी जातूंतल्यान त्यो समस्या सुटून आमी विकासाक एक गती दिवपा त्या खातीर जें काम आमकां करपाक जाय आनी तें काम कोणें करपाक जाय जाल्यार गोंयच्या नागरिकांनी करपाक देशाच्या नागरिकांनी करपाक तो सगळ्यांत पयलें देशभक्त आसपाक जाय म्हणजे देशा संदर्भांत आपल्या गांवा संदर्भांत संवेदना आसपाक जाय अशा तरेची म्हजी भावना आसा आनी त्या भावने पोटी आमी हे सगळे जे कार्यक्रम जे आमी करता आसतनाच नागरीक जो आसा तो देशभक्त आसपाक जाय त्याच बरोबर भगवान बिरसा मुंडा सारके जेणे समर्पीत भावनेंतल्यान त्यागमय जीवन जें आसा न्ही आमच्या समोर दवरलें आसा तें आजच्या तरुणा समोर येवपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हो कन्सेप्ट जेन्ना फुडें व्हेलो आनी त्या ज्या तरेन गोंयच्या तरुणांनी महिलांनी प्रौढांनी आमदार मंत्री हांणी ताका प्रतिसाद दिलो ताका तोड ना हांव स्वता म्हाजें भाग्य समजता हो कन्सेप्ट हांवें जरी हाडलो जाल्यार तो गोंयच्या जनतेन उखलून दिल्लो आनी ताचे फाटली भावना अशी आशिल्ली म्हाका स्वताक दिसता की समाजा मध्ये कांय गट जे आसा न्ही समाजात तोडा फोडा वृत्ती वापरता आणि त्या वृत्तीमुळे की समाजाक बाधक अशें काम करता त्यामुळे आमी समविचारी लोक देशभक्त लोक प्रामाणीक लोक भगवान बिरसा मुंडाचे विचार घेवन जर आमी फुडें वचपाक शकले एक व्हडली लायन मारली जर जायत न्ही जाल्यार अशा तरेच्या फोर्साक हिम्मत जावचें ना कापासा जावचें ना आनी त्या संदर्भात एक मॉडेल जो आसा न्ही की आमी आज सगळ्यां समोर दवरलें आसा आनी त्यामुळे हें सगळें करता आसतना आमचे सरपंच आसा अबुंदा वरक आसा बाय दुसरे सरपंच आसा बाकी सगळ्यांनी ज्या तरेन आमकां रिस्पॉन्स दिलो खरें म्हज्या एकट्याचें क्रेडीट न्ही तें ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी अथक म्हणजे जे आज तरूण जे मंडळी आसा ज्या तरेन भायर सरले जे प्रौढ मंडळी भायर सरले आसा तांकां येना म्हणजे ताणें एक भितरलो मनांतलो आवाज जो आसा न्ही जो म्हजो आयकलो आनी ताका ह्या विशया खातीर आमी साथ दिवपाक जाय अशें दिसलें म्हणून ते वचपरत भावने आसा हांव सगळ्या कडेन मागतां आमी हें सगळें काम देशा खातीर गांवां खातीर आनी आमी सगळ्यांक फुडें वचपा खातीर आमी करपाक जाय करतात त्यामुळे सगळ्यांच्या मना पासून आभार व्यक्त करता तुमी अशेंच साथ दियात आनी हातूंतल्यान आमी अशेंच प्रत्येक गांव आमचो देश आमचो फुडें व्हरया आमी नांव व्हरया मरे सांगतली सध्या ही रॅली चल्ल्या आनी आतां ही तुमच्या हांगासर जांबावली हांगासर कितें सांगतली रॅली खऱ्यांनीच हांव सगळ्यांत पयलीं देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजीक धन्यवाद म्हणटा कारण बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा ही तांकां उपाधी दिली आनीक सगळ्यांत पयलीं तेणें ही उपाधी तांकां दिली आनीक अख्ख्या देशभर बिरसा मुंडाचें नांव जें आसा हें पावयलें आयज आमचे गोंय राज्याचे स्पीकर श्री रमेश तवडकर हाणें तशें पळयलें जाल्यार ही जी बिरसा मुंडाचें जें नांव जें आसा हें आमच्या प्रत्येक गोंयच्या कानाकोपऱ्या पर्यंत पावयल्ले कडेन आसा सांगपाक खरें खूब बरें दिसता की बिरसा मुंडा हो तशें पळयलें जाल्यार ट्रायबल लिडर आनीक एक ट्रायबल बारीक लिडर आसल्या कारणान त्या लिडराक कोण पळयना एकदां पण त्या लिडराक मोठो करपाचें काम नरेंद्र मोदीजीन केलें आनीक आयज आमच्या गोंया भितर रमेश तवडकर सर आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंत आमचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी सगळ्यांनी म्हणजे ताका प्रत्येक गांवाचे शेवट पर्यंत पावयल्ले कडेन आसा आमी सगळ्यांनी म्हणजे आमी एक निश्चय केल्ले कडेन आसा की तेंच्या आंगान जी पळय देशा बद्दल जें प्रेम आसलें देशा बद्दल जो मोग आसलो तोच मोग आमी आमच्या आंगा भितर हाडटले आनी ह्या देशाक म्हणजे प्रबळ भक्कम करपा खातीर जशी लिडरशीप त्या टायमाचेर ब्रिटिशाच्या अगेन्स्ट तेणें तो लढलो आनी लडटा तो त्या टायमार मेलो ताका मारलो गेलो त्याच पद्दतीचे एक देश जो आसा हो बलवान आमचो स्ट्रॉंग जावपाक जाय त्या खातीर जावपाच्या निमित्यान आमी हांगसर काम करपाचें ठरयल्ले कडेन आसा नमस्कार आयज एक इतिहासीक रॅली भगवान बिरसा मुंडाच्या जयंती निमित्यान 15 तारखेक सुरू जाल्ली आनी आयज 18 तारखेक ती सांगे भागा भितर पावला आनी सांगे भागा भितर आयज संपूर्ण सांगे मतदारसंघाचो दौरो म्हणजे एक इतिहासीक रॅली जाल्ली आसा आमी खुबश्यो रॅली केल्यो हेजी पयलीं पूण इतकी मोठी संख्येन उपस्थिती ही पयली फावट आमकां पळोवपाक मेळ्ळा आनी हेच म्हणजे कार्य जे
150 वर्सां पयलीं भगवान बिरसा मुंडान जें कार्य केल्लें तें आयज आमचे सभापती रमेशभाई तवडकर तशेंच आमचे सांगेचे आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाषभाई यांच्यांनी हें कार्य संपूर्ण मतदारसंघा भितर पेरपाचें काम हें तेंच्यांनी केल्लें आसा आनी तें बरें यशस्वी रित्या संपूर्ण मतदारसंघा भितर प्रत्येकाच्या घरा पर्यंत प्रत्येकाच्या काळजां भितर तें रुजलेलें आमकां आयज दिसून येयलां आनी मोठी संख्येन आयज आमचे हे एसटी बांधव आसतले इतर समाजाचे लोक आसतले सगळ्यांनी एकसंग येवन हो कार्यक्रम जो यशस्वी घडोवन हाडला तेजे बद्दल संपूर्ण मतदारसंघाचे जनतेचे एक आभार अभिनंदन करता आनी अशेंच कार्य सदैव घडपाक आमकां तितून सहभागी जावपाक मेळ्ळें हे एक मोलाचो वांटो आमी हेजे मुखार अपेक्षा करतले की अशी एक जनजागृती ही संपूर्ण सगळ्याच्या मना भितर जावची देशा बद्दल प्रेम हित आनी एक आपलो टायम दिवन कार्य करपाची इच्छा निर्माण जावची देव बरें करूं.
बिरसा मुंडा रॅली आयज चवथो दीस आनी सांगे तालुक्यात ते आज हांगा भोंवता आनी ह्या रॅलीक लोकांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळटा. आयज सादारणशे 1600च्या वयर गाडी आसा रॅलीक पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. 15 नोव्हेंबर ह्या दिसाक 15 दिवसांनी ही रॅली स्टार्ट जाल्ली. ती क्रासवाडा टू साखळीसान फोंडा तालुका मागीर बोरयेसान सावड्डे मतदारसंघ थंयसान आज 14 दिसा हांगा सांगे तालुक्यात पावला आनी लोकांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पळयल्यार आमकां खूब मजा येता, बरें दिसता आनी हाज्याक पळय फुडें बरें तरेन हेजो लोकांचें पार्टिसिपेट चड मेळटलें. बिरसा मुंडा हो खरेंच झारखंड राज्यांतलो आनी ताणें ब्रिटिशांक त्या वेळार पळय सळोकी पडून सोडलें. ताणें जल संपत्ती धन हाज्यात पळय लोकांक एक हें दिल्लो आनी जमीन सांबाळपाची लोकांक एक आशें केल्लें आनी त्या खातीर बिरसा मुंडा हो भगवान म्हणटा ते मानपाक लागले ताका. आनी हें आमकां आमचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी तो नजरे मुखार हाडून दिवन सगळें जग भारत देशभर तेजी कार्याची पावत सगळें पळयलें आसा. आनी हें करता आसतना आमचो माननीय सभापती रमेश तवडकर सर हाच्या ताका ताजो तो भावलो आनी ताणें आमच्या गोंयांक ताजे ते प्रत्येक गांवांत पावोवपाची हे रथ यात्रेचें आयोजन केलें आसा. आनी ते करता आसतना असोच ह्या 6 दीस आमकां रॅली मेळटलो. फाल्यां ही केप्यां आसतली आनी परवां सादारणशी 2 ते 3 हजार बायक रॅली काणकोणा आसतली. नमस्कार, हांव प्रिती प्रभाकर गांवकर सांग्या वयलें. आयज आमच्या बिरसा मुंडाची हांगसरल्या रॅली म्युन्सिपाल्टींतल्यान सांगे टावन हॉलांत म्युन्सिपाल्टींतल्यान सुरवात जाली. 15 तारखेच्यान गोंयभरांतल्यान 15 सुरू जाली. ह्या रॅलीक भगवान बिरसा मुंडाच्या हाका सामको भरपूर सगळ्या लोकांनी युवकांनी तशें जाणटेल्यांनी खूब प्रतिसाद दिलो आनी खूब मोठ्या संख्येन सगळे रॅलीक भायर सरले. खूब बरें दिसलें. हांव आयजच्यान जॉयन जालें सांगेर साकून आनी म्हजे बरोबर म्हाजे खुबश्यो महिला वर्ग सुद्दां भायर सरलो आयच्या दिसाक. आनी आमकां आयज आतां जांबावलीक समारोप आसा, त्या समारोपाक आमी सगळीं आसा हाजेर आसा. खूब बरें दिसलें ह्या हितूंतल्यान. खरेंच अशें वर्सां वर्सांचे आमी हो दीस मनोवचो अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक त्या हेणेन सगळीं एकठांय येता. सगळो गोंयभरचो सगळो जळमळाचो सगळें आमी एकठांय आयले. खूब बरें दिसलें. जय हिंद. हे 15 तारखेक तेजे जयंती जाली आनी तेज्या हेज्या प्रमाणे ही रॅली आमच्या 15 तारखेच्यान चालू आसा. आनी अशी आमी गेल्ल्या वर्सांय काडलेली रॅली. आयज पळोवपाक गेल्यार 1,500 वयर महिला तश्यो पुरुश सगळे एक कडेन जावन ही रॅली काडला की हे जागोवपा खातीर की खरें त्या भगवान बिरसा मुंडान कितें केल्लें आमच्या भारता खातीर ते लोकांक समजून दिवपा साठी आनी ते तेंच्या मनान रुजोवपा साठी हे लोकांक एक कडेन करून तेंच्यांनी ही रॅली काडला आनी लोकांक तेजें महत्व पटून दिवपा साठी की आमी फुडें कशें वागपा जाय आनी कशी आमची जागृताय दवरपा जाय जेणे करून आमचे फुडले जे संवसार कशें चलतले ते. आनी हे करपा साठी आमचे हे BJP सरकाराचे एक बरो मोठो हात आसा. कारण हे सरकार येयले तेन्नाच्यानूच हो इतिहास तेंच्यांनी वयर काडलो. जे पोना पडलेले जे कोणाक खबर नाशिल्ले हे तेंच्यांनी वयर काडले, सगळ्या लोकांक जाणून दिले आनी आमचे जे पयलींचे ऐतिहासीक लोक आसा ते दाखोवन दिले. आनी हो एक मागासलेले भुरगे तो जर इतले करूं शकता जाल्यार आमचे सारके बरे आसा, धाटकळ आसा आनी बरे एज्युकेटेड मनीस कित्याक करपाक शकना. अशा हेणी हो इतिहास वयर काडला. तेजो इतिहास आमी याद दवरपा जाय आनी फुडें तेज्या पावलाचेर पावल लावन आमी चलपा जाय. थँक्यू.